सर काल जो इन्सिडेंट जालो तुमकां खबर आहा 25 लोक म्हणजे हांगसरले स्टाफ आनी ट्युरिस्ट धरून टोटल 25 लोक मेळे बर्ड्स बाय रोमियो लेन ह्या क्लबान तुमी विजीट केली हांगासर तुमी कितें पळयलें तुमी ते अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आसा ही, कारण गोंयांत म्हाका दिसता पयल्या वेळाचेर हो इन्सिडंट काल राती जालो बर्ड्स बाय रोमियो लेन ह्या क्लबा भितर. आनी भितर वयतकच पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की त्याच्या भितर जे कोण कल्प्रीट आसा तेचेर इमिजिएटली कारवाई जावंक जाय. ताचो ओनर आसत किंवा जेणे भाडें चलयता आसत. कारण ज्या तरेन हांवें भितर पळयलें सकयल जर किचन पळयलें आसत जाल्यार किचनाक व्हेंटिलेशन सुद्दां ना. पूर्ण किचन जें आसा ताका कोणें लायसन दिलें तें हांव नकळो, पण तें कंप्लिटली उदकान अशें तें किचन आसा. आनी त्यामुळे जेन्ना उजो पेट्टकच त्या क्लबाक तेंच्यांनी ज्या तरेन इंटिरियर डेकोरेट केल्लें तेचे भितर पळयलें जाल्यार सगळीं सुकलेलीं लांकडां आसात तेचें डेकोरेशन, कापूस ताचें डेकोरेशन ती रोखडी जळोंक शकता. जळोंक शकता. आनी त्यामुळे ज्या तरेन अत्यंत दुर्दैवी अशी एक घटना जाल्ली आसा. हांव गव्हर्मेंट आमचे मुख्यमंत्री राती येवन गेले, तांच्यांनी सांगिल्लेंच आसा की जे कोण तेचेर हे आसात कल्प्रीट आसात तेंचेर आपण पूर्णपणे कारवाई जातली. आनी हांव देवा कडेन मागता की जे वृद्ध व्यक्ती जाले तेंचो त्यांच्या आत्म्यांक शांती लागची. आनी खरोखरच एक दुर्दैवी घटना. प्रधानमंत्र्यान सुद्दां रातीच जेन्ना ताका कळटकच इमिजिएटली मुख्यमंत्र्या कडेनूय ते उलयले आनी तांच्यांनी विचारपूस केली आनी जें कितें तांकां सहकार्य दिवं जाय ते सगळ्यांक ते सहकार्य ते, कारण बरेच बाबडे ट्युरिस्ट आसात आनी काम करणारे जे हांगा एम्प्लॉय आशिल्ले ते सगळे गोंयच्या भायले आसात आनी त्यामुळे तेंच्या फॅमिलीची कितें मदत करूं जाय ते करपाक जाय म्हणून सांगिल्लें आसा. अत्यंत दुर्दैवी घटना आसा. अशा तरेच्यो ज्यो इलिगल एक्टिविटीज आसा जाल्यार सरकारान तेंचेर तीव्रपणे कारवाई करची. तर तुमी भितर गेले तेन्ना फायर ऑफिसर आसले पुलिसूय आसले तेंचे कडल्यान तुमकां कितें एडिशनल डिटेल्स मेळ्ळ्यो कितें जालां आसतलें? ते कितें आतां एक्झॅक्ट ताचो क्लू ते हे करतले न्ही, पण हांवें जेन्ना भितर पळयलें हांव त्या किचनान ज्या तरेन पळयलें आसा जाल्यार व्हेंटिलेशन ना आनी म्हणून जिवाच्या आकांताक चडशे लोक थंयच मेले. भितर गेले ते थंयच बाबडे सफोकेशन जावन बरेंच जालें. आनी तुमी 2 एंट्री यूज केले, ती एंट्री पयली यू एंट्री पयली, एक्सेस एंट्री एक्झिट. एक्सेस एंट्री कशें जाता ताका एकूच एंट्री आसल्या कारणान भितर जे किचनान काम करणारे जे लोक आसले वयर उजो पेटलो तो आनी त्या वयर उजो किचनान लोकांक दिसलें की सकयल वयतकच सेफ उरतलें. पूण धुरान ज्या तरेन, कारण सकयल आनी व्हेंटिलेशन अजिबात ना न्ही, तो पूर्णपणे गुदांवसो भितर आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान तांकां जर थंय व्हेंटिलेशन आसलें किंवा तांकां भायल्यान किचनांतल्यान भायर वचपाक जर मेळिल्लें जाल्यार ज्या भागान खंय मेळटा थंय मेळटा. भायर गेले संपूर्ण उदका भितर बांदलेलें आसा तें, त्यामुळे ताचेर कारवाई ही जावं जाय. म्हज्या अंदाजान म्हाका दिसता डिमोलिशनूय काडलेली, पण कोर्टान कितें तरी तांकां स्टे दिला. त्यामुळे जो कोण हाचेर कल्प्रीट आसा ह्याचो प्रथम ओनर आसत किंवा जो चलयता आसत तेंचेर कारवाई ही जावं जाय अशें म्हजें म्हणणें. काल मुख्यमंत्र्यान म्हटलें जी परमिशनां तेंचे कडेन जाय ती ना अशी कळटा म्हणून आतां जी फायर सेफ्टीचे जे क्लियरन्सीस जाय आसता ती बी ना म्हणून तरी आसतना क्लब 1 वर्स चलतालो. म्हणून म्हणटा न्ही की इमिजिएटली हो न्ही आतां, कारण लोक हांगा विश्वासान गोंयांत येतात, कारण गोंयांत ट्युरिस्ट येता कित्याक गोंय इज अ सेफ प्लेस. पण ह्या अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जे जातात ते अत्यंत दुर्दैवी इन्सिडंट आसात आनी त्यामुळे बाकीच्या सुद्दां इमिजिएटली सरकारान बाकीच्या क्लब चेकींग डेफिनेटली करचें आनी ते जर नॉर्म्सान बसना जाल्यार बंद करपाची कारवाई करची. ओके, थँक्यू. थँक्यू.